नमस्कार. आज नव्या वर्साच्यो गुढीपाडव्याच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आणि आज आमचो हो टेक अवेचो 6वो आउटलेट जो आज चिंचणी आमी ओपन करता. आनी हातून चडशें आमगेलें गोंयचें जेवण, जे आमची गोंयची शाकोती, मागीर क्रेब, तिसऱ्यो, कालवां तोणाक, अशा पद्दतीचे गांवठी पद्दतीचें जेवण आमी हांगसर अवेलेबल केल्लें आसा. खास करून आमचे चिंचोणेचे आमचे कॅथलीक भाव आसा, तांची खूब मागणी आशिल्ली. आमचो जुलबॅक्स आमचो फ्रेंड, ताची खूब मागणी आशिल्ली की चिंचोणे एक आउटलेट ओपन करपाचें म्हणून. तुमी इमिजिएटली ताका लागून आमी आज ह्या अशा पवित्र दिसा, गुढीपाडव्याच्या दिसा आज ही आमी 6वी आउटलेट ओपन केल्ली आसा. आमच्या गोंयच्या सगळ्या समेस्त गोंयकारां कडेन, त्याच बरोबर आमच्या चिंचोणेच्या आमच्या भावा भयणां कडेन हांव मागतां, तुमी येवन हो आमचो बिगी फुडाचो टेस्ट करचो, जेवण टेस्ट करचें. 100% तुमकां लायक जातलें, हातून इल्लोय दुबाव ना. कारण हें जेवण जें आसा हें सामकें घरगुती जेवण, जो आमचे म्हाजी मदर आवय ती आजुनूय मसालो करता, त्या मसाल्या पासून केल्लें हें जेवण. आनी आमच्या चिंचोणेकारांक हें आवडटलें, हातून इल्लोय दुबाव ना.